नमस्कार आणि येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोयच्या तारवटींक सोमारा सावन हाडपाच्यो हालचाली क्रूज रावता आसल्यार मुरगांव बंदरार क्वारंटीन। चर्चिल उलोवन मेकळो सुत्रां सांगता 200 हॉटेलांनी पेड प्रायव्हेट क्वारंटीनाची तयारी। मंगळार मेरेन बेळगांवच्यान गोंयांक भाजी पुरवण मर्यादीत। कोरोना केशी वाडिल्ल्यान शेतकारांची मंडी कडेन फाट। भाजी गोरवा बोकडांक घालपाची शेतकारांचेर पाळी। खासा रिपोर्ट। कोरोना झुजात गोंय सध्या ऑरेंजूच। अशेंच उरल्यार 4 दिसांनी दक्षिण ग्रीन झोनात। उत्तर ग्रीन झोनात पावंक उजाडटलो माय। नव्या दुयेंतींची नोंद नासतना 28 दिसांचो काळ। 20 एप्रिल सावन सरकारी ऑफिसां सुरू। ए बी कॅटेगरी स्टाफाक ड्युटी। केंद्राचे गायडलायनी प्रमाण मर्यादित स्टाफान काम। पुलीस, फायर ब्रिगेड, पालिका, पंचायती नित्या भाशेन। गोंय सरकारान उद्देगीक आस्थापना सुरू करूंक बावटो दाखयल्या उपरांत काम सुरू करपाची उद्देगीक संघटनांची तयारी। 20 एप्रिला सावन उद्देगांची गाडी रुळार। गोयची रापणूच सेफ आणि सेर्त। भायले नुस्तें नाका। मायग्रंटाक भायले नुस्तें विकपाचे करचे बंद। रापणकाराचो सरकाराक उलो। पळयात लॉकडाऊनात बाणावलेची अस्सल रापण। क्रुजार अडकल्ल्या गोयच्या तारवटींक सोमारा सावन हाडपाच्यो हालचाली। क्रूज बोट रावता आसत जाल्यार तांकां सध्या मुरगांव बंदरार क्वारंटीन दवरपाची तयारी चल्ल्या म्हणून चर्चिल मिडिया कडेन उलयला। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, घर मंत्रालय सगळ्यांचे चर्चिल उपकार मानून मेकळो। क्रुजांचेर अडकल्ल्या तारवटींचो आंकडो 7,000 आसुये। सुत्रां सांगता ते प्रमाण गोयच्या 200 हॉटेलांनी तारवंटी खातीर पेड प्रायव्हेट क्वारंटीनाचोय प्लान चल्ला। आज हांव देव पावल म्हणटा आज हांव देवार दितां सांफरा साहेबार दितां साहेबीन मागीर काडटां की प्रायम मिनिस्टरान ऑर्डर दिली। चीफ मिनिस्टर सांगलें हांव चीफ मिनिस्टरा बरोबर गेल्लो आयज। चीफ मिनिस्टरान सांगलें की चड करून सोमारा सावन चालू जातलें मंडेसून 3 फेसान ते लोक काडले। आतां तूं कितू आहाय बोट्यो कोणाक खबर आहा हें कोणाको सांगेल ना। सो चीफ मिनिस्टरान एक बरो ऑफिसर नोडल ऑफिसर म्हूण एक तेणी जेन्ना NRI सेलांक काम करता त्या भुरग्याक दिलें। त्या भुरग्या कडेन हांवें हे फोन दिले सिमेनाले जायत भटयो येयले म्हगे जायांक येतलो हेगे भावागे दिलो तो तेंका कॉन्टेक्ट जालो सरो कॉन्टेक्ट जालो। ऑल इंडियेचो क्रू मेंबर आहा 22,000। आतां 22,000तले आमगेले गोंयकार आसाय त्या प्रमाणे काल त्या प्रमाणे 8,200 मायज आसा थोडे 8,000 मायज गोंयकार एक बडीची उंचाय तुका हांव सांगेल ना। आतां इतले हे सगळे सिमेनाक कंपनी धाडपाचें ना। 22,000तले एक 20% ते दोतले बोटीचेर कारण ते कित्याक दोतले ते दे शूल बी द 20% स्केलेटन क्रू मेंबर्स मिनिमम क्रू एज पर द सेम मायनिंग सर्टिफिकेट। प्रायम मिनिस्टरान आनी DGन कितें दिले ऑर्डर जो पट बोट धाडा जो खूंच पोर्ट पडे आहा त्या पोर्टाचेर तुमी धाडा जो तो ती बोट रावता न्हू बोट रावतली थिंगा येवन समज आतां गोंया एक बोट येयली बोट म्हणटा आपण वयता तेन्ना त्या लोक वयतले आनी चीफ मिनिस्टरान 8,000 ते 10,000 रूम तयार केले ते थिंगा रुमांत क्वारंटीन आसतले। मंगळार मेरेन बेळगांवच्यान गोंयांक भाजी मर्यादीत। कोरोना केशी वाडिल्ल्यान शेतकार मंडीत येवंक सोदिनात। थंयच्या ट्रकांक गोयच्या केरी चेकपोस्टार आडायतात। काल 101 ट्रक आयिल्ले केरी आडायले थोडे सोडले थोडे परत धाडले। उटंगारात मोडिल्ली मंडी रिपेर जाल्ली ना। शेतकारांचेर भाजी गोरवां बोकडांक घालपाची परिस्थिती। शेनवारा बेळगांवां एक नवी केस आणि पहिली पॉझिटिव्ह केस नेगेटिव्ह। खासा रिपोर्ट।
there is no demand from Goa, especially when they have stopped the vehicles. No, the Keri villages have decided not to allow vegetable vehicles from Belgaum to Goa. So that's one part. And the second thing is the rising problems of laborers and restrictions of the lockdown, due to which the farmers are finding it very difficult to take the yield to the wholesale vegetable market. And in turn, these vegetable suppliers have decided not to supply vegetables to Goa till another 4 days, say till Tuesday. इतल्या मजगती IGP आणि उत्तर गोय एसपीन केरी चेकपोस्टाची पळवणी केली. In fact, all the border checkposts in Goa are manned by executive magistrate, staff from health department and police department. And no person can enter Goa unless he is permitted by the government. And executive magistrate ensures that he has the relevant permission. But that is in very rarest of the rare case. Otherwise, movement of individuals, entry into Goa is absolutely prohibited. Goods are allowed, and even in the goods trucks also one driver and one helper, and they are also verified. So arrangements at all the border checkposts are absolutely perfect, and there are some kacha roads also, but there also police patrolling is ensured. But at the same time, the villagers, wherever there are villages around the border, they have to remain vigilant. And in case they have any doubt about entry of any individual, they should immediately bring it to the notice of the police department. कल ही जो मिनिस्टर है विश्वेश राणे उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि बेलगाम से जो इधर ट्रक्स आते हैं उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए क्योंकि उधर बहुत फैला हुआ है इसलिए. That is उसके up to बारे the में government to decide, or the state executive committee to decide. ओके अभी तक उस पर कुछ नहीं. Whatever instruction we will receive from the government, the agency on ground at border checkposts, they will implement. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोना झुजात पुराय गोय ऑरेंज झोनात, ग्रीन झोनाक कळा उरला. उत्तर गोय ग्रीन झोनात वता काय ना तें एक मेक स्पश्ट जातलें. निमाणो पेशंट मेळिल्लो 3 एप्रिलाक अजून 28 दीस जाल्ले ना. दक्षिण गोय अजून ऑरेंज झोनात, दक्षिण ग्रीन जाता काय कितें तें कळपाक आनी 4 दीस. एपिडेमोलॉजिस्ट दोतोर उत्कर्ष बेतोडकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. सरकारान उद्देग सुरू करूंक बावटो दाखयल्ल्यान उद्देगीक संघटनांची 20 एप्रिल सावन कामां सुरू करपाची तयारी. उद्देग सुरू करपाच्या दिशेन प्रक्रिया सुरू जाल्या म्हणून ल्हान उद्देग संघटना GSIAचो अध्यक्ष प्रुडंटा कडेन उलयलो. जे उद्देग आदीं सावनूच सुरू आसात तांणी गाडयांचेर स्टिकर लावंक अर्ज करूं येता. कामगारांनी वळखपत्रां दाखोवची, ना जाल्यार उद्देग तांकां लेटर हेडार वेगळे परमीट दितली. There is one Google form which any industry has to fill up. In that Google form, the details will be like which industrial estate, what is the authorized person's name, what is the telephone number, his email ID, how many passes he require for the bus, for the travel, how many passes for the car and for the bike, and how many people will be coming on foot, those permissions. That is the only details they have to key in. Once the form is submitted, all the data will be populated at the GSI office, and that data we are segregating industrial estate wise. There are total 23 industrial estates. That data we are giving to the field managers through managing director of the GIDC. Field manager will get the stickers with the barcode from the collector, and the proper numbering, pass number will be indicated by them, and that will be issued to the company. Company has to give the authorization letter, means undertaking, saying that they will comply to all the guidelines that have been mentioned in the MHA guideline. If they cannot comply with that, then those companies should not start the work. मोरी, बांगडे, कुल्ल्यो, धोडयारे. कोरोना लॉकडाऊनात अस्सल रापणीचें नुस्तें. गोंयचें नुस्तेंच सेफ आनी सेर्त. मालवण जावं आनी खंयचें भायलें नुस्तें गोंयांत नाका म्हूण गोंयच्या रापणकार नुस्तेकारांचो गोंयकारांक उलो. मुख्यमंत्र्यान भायलें येता तें नुस्तें बंद करचें. मायग्रंट नाक्या नाक्यार नुस्तें विकता तेंवूय खंय बंद करचें. लॉकडाऊनात बाणावलेची रापण.
मोरे पिले मागीर येचोय कुलियो मागीर बांगडे आनी येचोय असो मिक्सूय आहा धोडयार तेसोले कळ्ळें तुका स्वता येचो मोरे पील बी पडाय रे आनी आमगे गोंयकारान हें नुस्तें खावपाचें भायलें नुस्तें हाडपा प्लीज बंद करपा जाय आमगे गोंय बाणाले कोलवा वार्का टॉलर बी आहाय तेंगे नुस्त्या पुरो सगळे गोंयकारां खावपाक आमकां आनी भायल्या नुस्त्या गरजू ना सो आमगे लोकूय मरे हें 10 मिनटां मद नुस्तें होपोता आमगे मारे होला गोंय न्ही जाल्यार आमी बाणाल बिचीर होपयता हें रोखडें गोंयचे लोक हेल्थी खावपा सारको हॅपी रे पूण म्हाका आमगे गोंयचे लोकांक एकूच मागणें जाय भायल नुस्त्या घेयनाकाय तुमगे रस्त्याचे गांडी बांडी बसताय तेंकोय जाल्यार घेयनाकाय तेंको हांव मुगे मागणें मागोता कित्याक आतां बॉर्डर बंद आसतना तरी पूण नुस्तें येता बॉर्डर बंद आसतना दुखून नुस्तें येता जलाचें आनी ते ड्रायव्हर मागीर तेंगे हेल्पर आसत तेंक बी ते दुयेंस बी जालें जाल्यार आमगे गोंयकारांलें डेंजर सो तेका लागून आमगे गव्हर्मेंटाको मागोता हांव मातशें बॉर्डर सील कोराय थोडे दीस पूण आनी आमगे गोंयचे लोकांक सांबाळाय कित्याक आमगे गोंय धाकटें आहा सांबाळपाकूय व्हेरी गूड आनी आमगे 80% लोक भायर सोना बियोंड वीच इज व्हेरी गूड भायले घात नुस्तें येता हां आमगे हिंगा गोंयचें नुस्तें येता आसतना भायलें नुस्तें आमकां कित्याक जाय हां तें नुस्तें आमगे गोंयचें नुस्तें आहाय आनी तें फॉर्मोलीन घालून हां वयल्यान ते सायडीन आनी आख्खें हें जालो आहा कोरोना जालो आहा देशीचें नुस्तें अशें हाडपाक कित्याक जाय आमगे गोंयचें येतलें खावपा जाय न्हू नुस्तें फ्रेश तें मनोचें कितें नोदर मारपाची हें नुस्तें हाय आमगे नुस्तें फ्रेश नुस्तें हिंगाचें हां बाणाले आख्खें नुस्तें येता आनी बाणाले आमगे म्हारे होला कडेन सगळें नुस्तें वखता लोक थिंगसोन येवन वखताय हिंगा वाटेर म्हारे हे कडेन हय म्हारे होला वयताय आमी आनी नाल्यार हिंगाय बी वखता आमगेलें नुस्तें आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया 20 एप्रिल सावन गोंयांत सरकारी ऑफिसांचो भौशीक कारभार सुरू ए आणि बी कॅटेगरीच्या स्टाफान ड्युटेर येवपाचें केंद्र सरकाराच्या गायडलायनी प्रमाण सी कॅटेगरीच्या स्टाफाची हजेरी 33% दवरून उरिल्ल्यांक वर्क फ्रॉम होम स्टाफाचे कामाचे दीस थारावप वोगीच मिटिंगो घेवप ना सोशल डिस्टन्सिंग दवरून काम करपाची शिस्त खाते मुखेल्यांक लावची पडटली पालिका पंचायती होमगार्ड पुलीस फायर ब्रिगेड ह्यो गरजेच्यो भौशीक सेवा नित्या भाशेन काणकोणा ऑर्कीड फुलोवपी फुलकारांची तोंडां सुकलीं ऐन सिजनात लॉकडावन जाल्ल्यान ह्या फुलकारांचो धंद्याचे मार्ग बंद फुलांक उखल ना मेहनत करून फुकट वेल्यान कामगारांकूय पोसपाचो खर्च वेगळो एका फुलकाराक 1.5-2 लाखांचो फटको 7 फुलकारांचे लाखांनी लुकसाण शेतकार फुलकारांचो लॉकडावनाक पुराय तेको मात आयिल्ले परिस्थितीत सरकारान आदाराचो हात दिवचो म्हूण मागणी पयली जुलय ते जून जुलयच्यान नोव्हेंबर पर्यंत ऑफ सिजन ह्या फुलां खातीर आनी नोव्हेंबरच्यान जे पळय आतां सिजन स्टार्ट जावपा आसलो सिजनाचेर जे फूल भायर वचपा आसलें बॉम्बे मार्केट आमचें फूल दादर मार्केट बेंगलोर आनी पुण्या वयता त्या गोंयांक तितलो हें ना आसा मार्केट पूण भायर ज्या टायमार सिजन स्टार्ट जावपा हो लॉकडावन जालो 2-2.5 लाखाचें फूल आसा फक्त एक म्हयन्याचे 1-1.5 म्हयन्याचे म्हणजे कशें आहा नोव्हेंबर नंतर प्रोडक्शन स्टार्ट जाता हेजें कित्याक हांगा बी पावसाळें वातावरण उरता न्ही नोव्हेंबर पर्यंत तेजे नंतर फुलांचे सिजन लॉकडावन हे करपाची सरकारा बरोबर आमची जबाबदारी आसलेली न्ही आमी तितले देशाचे हे महत्वाचे हित महत्वाचे कारण तितून आमी आतां आमकां सरकारान कितें तरी हातभार लावचो कारण पयलीं बी आमी जो लोन आसलो लोन सरकारान ती सबसिडी दिवपाकय डिले जाली त्यामुळे लोन इंट्रस्ट वाडलो आसा कशें करून तरी एक टिकोवन दवरला आमी आनी आतां हो प्रॉब्लेम जाला कितें तरी सरकारान अशें कितले शेतकारां जे सफर जाल्या लॉकडावना भितर आमी पळय कमीत कमी पयलीं एक खूब पयलींच ऑर्कीडवाले खूब जाण आसले पण तितूंतल्यान 5-6-7 जाण आसात 6-7 जाणांचेच प्रोडक्शन कमीत कमी म्हाका दिसता 10 लाखा वयर फूल आसा 6-7 जाण प्रोडक्शन सद्या काणकोणचे 10 लाख म्हळ्यार शेतकऱ्याक तरी खूब ते कारण आमकां डे बाय डे ताका फर्टिलायझर दिवपा जाय पेस्टिसायड आसा फंगिसायड आसा इन्सेक्टिसायड आसा हितूंतल्यान आमी सारवार करून हे फूल आनी लेबर तर कमीत कमी मिनिमम 3 लोक हितून काम करता 3 जाण दिसाक फुलांच्या ह्या मळ्यांनी कामगारूय वावरतात धंदो बंद तरी तांचो खर्च उकलप फुलकारांक चुकना डेली काम सर चालू रहता है डेली चालू रहता है जी जी अभी तुम्हारा खाने पीने का कैसा चल रहा है मेरा वो पत्रम देता है सर वो फूल आए ना आए काम रहे ना रहे वो देता है
तुमको पगार चालू रहता है? पगार चालू रहता है तीनों लोग को। अभी तुमको क्या लगता है फुल क्या करने का अभी? अभी क्या करेंगे सर, अभी लॉकडाउन में ऐसा चल रहा है, कहीं भी मार्केट ओपन नहीं है, ऐसा है, खराब हो रहा है, सूख रहा है। शेतकार फुलकारांचो लॉकडाऊनाक तेको, तरी परिस्थितीचो विचार करून सरकारान आदार करचो म्हूण मागणी. आपले घर, गांव आणि देश वाचोवपा खातीर हे लॉकडावन सामकें अत्यंत गरजेचें आसलें. आणि जे सरकारान लॉकडावनाचो जो स्टेप घेतला तो खरो तेका म्हाजो हें आसा, समर्थन आसा. पूण तितून कितें तरी आमकां मास एक फूल ना फुलां पाकळी अशें करून आमकां कितें तरी मदत सरकारान चिंतून मदत करची. कारण आमी एक लास्ट फार्मरच न्ही, हे थोडे जाण कडधान्य पिकयता, शेत पिकयता, आमी फूल शेती केला. हेच्यात कितें करपाचें हें आमकां कांय समजना. म्हणजे 6-7 फार्मर आसा आमी काणकोणचे तरी. आमकां 7 फार्मरा वतीन हांव मागता की सरकारान कितें तरी सादारण तरी हेजो सारे हे ते पळयलें जाल्यार कितें तरी हेल्प करची. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. कोरगांवां चिऱ्याचे ट्रक थळाव्यांनी आडयले. लॉकडावनात खंय भायल्यांचो धंदो तेजीत. उसगांव पंचायतीच्या पंचांनी फोंडेच्या पुलिसांक अळमी वाटली. क्रायम ब्रांचीचो PI दत्तगुरू सावंतान सत्तरी आनी दिवचल तालुक्यांतल्या पायलट रिक्षावाल्यांक भुसारी म्हाल वाटलो. बस्तोड्या तारीर शॉर्ट सर्किटान 2 गाड्यांक उजो लागलो. लॉकडावनात गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो घडामोडी. आयज भारत देशांत संपूर्ण 3 मे मेरेन लॉकडावन केल्ल्या सगळ्यांक ते प्रतिसाद दिता. आनी आयज हे भायल्यो घाटी जावन हांगा जबरदस्तीन हांगा रेंवेची गाडये बी चलयतात. परमिशन बी कांयच घेयनासतना आमचेय गाडी आसात. आमच्या कोरगांवान ना म्हटल्यार 100 गाडी आहा. ते सगळ्यांनी घरा जावन गव्हर्मेंटाक सहकार्य करतात. आनी हे ड्रायव्हर सुद्दां हेंचे भायले आसा बेळगांवचे. आमी ती गाडी आडायल्ली आसा की ताका हे विनंती केलें तूं हांगा हें करूं नाका म्हणला. तो ऑर्डर आमची बोगस ऑर्डर बी दाखयता आमकां. तेन्ना जाता तितकी कठोर कारवाई सेमान करची. आज आमी तांकां मशरूम बाब संगम कुराडे ह्याच्या हितूंतली तेणी आमकां फ्री सगळी ही मशरूम दिल्या आनी ती आज आमी हांगासर पावयल्या. सबंद उसगांवान सप्लाय केल्या. तशेंच आमकां नेस्ले कंपनीन बरी हेल्प केल्या. हो ल्हानसो आमचो संदेश हो प्रत्येका कडेन तुमी मिडियाच्या मार्फत पावयचो आनी ह्या पुलिसांक आमी बरो दिलासो दिवचो. तांकां बरे अटेस्टाद करचे. 24 तास लोकांक तशें ज्यांनी घरांत दवरल्या तशें आमी तांकां सांबाळपाचें हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. म्हणून आज आमी हांगा करपाक गेल्या. हो आमचो संदेश आमच्या उसगांव फुल्ल पंचायतीच्या वतीन तुमी हो संदेश सबंद हिंदुस्तानभर तुमी पावयचो. आमचे SP क्रायम श्री पंकज कुमार सिंग त्यांनी सांगलेलें की आमी सोसायटी खातीर कितें तरी कार्य करूंक जाय. तेन्ना म्हजो PI आनी म्हाजो स्टाफ आमी स्वता कॉन्ट्रिब्यूट करून आमी थोडे प्लेसी आयडेंटिफाय केले. साकी, वाळपय आनी बिचोली जे ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर आनी मोटरसायकल पायलट जे आसतात एक दिसाक गाडी मारून आपले पोट भरतात. तेंच्या खातीर कितें तरी करचें म्हणून आमी स्वता कॉन्ट्रिब्युशन काडून तांकां साकी, वाळपय आनी बिचोली ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर आनी मोटरसायकल पायलटांक आमी ग्रोसरी दिल्या की तांकां एक 15 दिसां खातीर पावतली अशी. आनी तांकां लॉकडावनाचें म्हत्वूय सांगलां आमी की कशें पालन करूंक जाय. तुमकां एक म्हयनोभर त्रास जातले पूण ते त्रास बरे न्हू हॉस्पिटलान एडमीट जाल्ले किंवा लोकांक कोरोना दिल्लो अशें म्हणून आमी एक पुलीस म्हणून एक आमी समाजा खातीर आसतात. पूण ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां समाजाक आनी हेल्प करपाची म्हणून आमी हें डिस्ट्रिब्युशन केलें. गोमसो गडेकर म्हाजो गाडो हांगालो चारी कडेन आमी ते भायर बी दिसताले आनी आमकां पंचायत आमकां हे काय हे करिना. पंचायतीन आमी लायसन करून घातला न्ही. लायसन मेळोंक नासतना तुमी गाडो धरलेलो बंद दवरला आतां. बंद पंचायती आमी एप्लिकेशन सगळें दिल्लें आसा. पंचायतीन आमी सगळें एप्लिकेशन आमचें दिल्लें आसा. आमकां NOC जाय आमी गाडी स्टार्ट करता म्हणून. केन्नाच्यान बंद दवरलेलो तुमी? जालें आतां एक वर्स जालें. खुबश्यो गाड्यांक उजो लागला. भितर उजो लागला. बाड्डो म्हाका कसो उजो लागलो तो शॉर्ट वयर उजो लागलो म्हणटा आनी उजो लागलो म्हणटा. We got a call at MAPSA control room at 12:03 saying that fire has taken place near for kiosk of here. So immediately I mean turn out केले. Call spotter found दिसले that kiosk which tarpaulin was on top had caught fire and a coconut tree behind, and there is a high tension line. He is saying that the cause of fire could be that snapping of wire falling on right, and the area is about 12 square meters. The owner is Gajanan Gadekar.
I've asking give me the details कितें आशिल्लें थिंगा, but the shops were closed. So we'll be writing to the electricity department also to ascertain the cause of fire. मास्क सॅनिटायझर हाचो वापर आमी करूया प्रत्येक 2 वरांनी सबळान हात आमचे धुया मास्क सॅनिटायझर हाचो वापर आमी करूया प्रत्येक 2 वरांनी सबळान हात आमचे धुया ल्हान भुरग्यांनी तशेंच जाणट्यांनी काळजी आमी घेवया सरकारान जे उपाय दिला ते उपाय आमी पाळुया आमी लॉकडाऊन तोडची ना घरा भायर सरची ना आमकां भोंवचेशें दिसता सगळी कडेन पूण आमी कायदो मोडची ना आमकां भोंवचेशें दिसता सगळी कडेन पूण आमी कायदो मोडची ना गोंयकार दीपा गोवेकार नामनेची लोक कलाकार वारली आणि मंडला आर्ट थेरपीची जगभर पॉझिटिव्हिटी धाडटा. खास करून ह्या कोरोना लॉकडाऊनात दीपा सध्या गुरगांव रावता. तिच्या ह्या वावरा खातीर तिका कितलेशेच राष्ट्रीय पुरस्कारूय मेळ्ळ्यात. दिल्ली संस्कृती मंत्रालयात ती सध्या रिसर्च फेलो. खासा रिपोर्ट. This mandala is dedicated to Mother Earth. The earth is healing, and actually we can see the result. There is drop in pollution level in city. The air is clean, the water is clean, the sky is bright, the stars are shining. There is so much to learn from this situation. We are understanding the value of freedom. Here, earth is having freedom from human encroachment. She is blooming. She is healing on all levels. She is smiling. So this mandala is my gratitude to the nature, to the Mother Earth. Painting is Warli tribal painting. It is depicting the village life of Warli people. Warli people are very simple and their simplicity is depicted in their painting. Beauty in simplicity is the identity of Warli painting. Warli people live in harmony with nature. For them, earth is their god. Culturally, they are full of life and they celebrate life. They have gratitude for nature. I think we require this way of life in our current time. कोब्रो वेन विल यू लर्न मॅन. पद्मश्री रेमो फर्नांडिसाचे कोरोनाचेर नवे कंपोजिशन. प्रुडंटाची रेमो बरोबर खासा चॅट. पहिल्या आणि दुसऱ्या संवसारीक महायुद्धा सारकेल्या गजालींतल्यान लोक कितें शिकले काय म्हूण रेमोचो प्रस्न. रेमोन शिवोले हो व्हिडिओ रिलीज केलो. मोदी सरकार आणि गोंय सरकाराची रेमोन तोखणायूय केल्या. पळयात रेमो बरोबर चॅट. They say when this is over, we'll all have learned our lesson. They say when this is over, our selfishness will lessen. But hey, what have we learned from World War I? And hey, whatever have we learned from World War II? Everybody's locked down and facing a difficult time. But I must tell you that as an artist, in fact, my life has not changed a lot because I'm very happy being at home under so-called normal times. Not only here, but I see videos in America where people are fighting for their right to go out. Women are fighting cops about their right to go and get their hair done. Can you imagine, man? Yeah. I think they need some of our lathi wielding cops. We should export some to the US. Really. They say that we will learn a lot from this pandemic, and that we will become better human beings. We'll treat each other and our planet better. But I ask this question, what have we learned from World War I? What have we learned from World War II? Whatever have we learned from
the Black Plague and the Spanish flu. Today the answer is power. The answer is money. The answer is consumerism. The answer is fame and fortune. But it's not. And this pandemic is teaching us that. And yet again, the answer is love, love, love is what the chorus said. My congratulations to the government of Goa and of India. I was really surprised. I did not expect, because it takes guts, to exercise the lockdown, especially in a country of the size of India. When will you learn, man? When will you learn, man? It's only love, love, love that will save your plan. When will you learn, man? हांगाच सोंपता ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.